गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या 53व्या आमसभेक बँकेचो रजिस्ट्रेशन नंबर आसा तोच दवरपाचें थारलां। दामाव दीव ब्रांची वेगळ्यो करून मल्टीस्टेट दर्जो काडल्या उपरांत बँकेचो रजिस्ट्रेशन नंबर बदललो जाल्यार बँकेच्या वेव्हाराचेर परिणाम जावपाची शक्यताय मतीन धरून हो निर्णय जाला। गोवा रिजनांतल्या बँकेचो एनपीए खंय 5% सकयल देंवला। ही बरी गजाल म्हूण चेअरमॅन आनी एमडी मिडिया कडेन उलयले। जे आमचे रजिस्ट्रेशन अंडर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह एक्ट एप्लिकेबल टू द स्टेट ऑफ गोवा ताजे अंडर आमचे रजिस्ट्रेशन आशिल्लें आनी आमी मागलां की हें रजिस्ट्रेशन जें आसा तें रजिस्ट्रेशन आमचें रिस्टोर करपाचें। न्यू रजिस्ट्रेशन आमकां नाका। जर न्यू रजिस्ट्रेशन मेळ्ळें जाल्यार इन्कम टॅक्सा पॅन कार्ड बाकीचे सर्वीस टॅक्साचे प्रॉब्लेम हे सगळे प्रॉब्लेम क्रिएट जातले कित्याक एंटायटीज चेंज जातली। कोऑपरेटिव्ह एक्टा अंडर सेपरेट हो आमकां रजिस्ट्रेशन दिल्लें नासलें, फक्त डीम्ड प्रोविजन आसलें मल्टी स्टेट that they have cancelled in March. Our registration is new. It will be not transfer of assets. It will be sale of assets, and it will come under capital gains tax. दुसरें रिजन म्हळ्यार ट्रकांचे लोनिंग मायनिंग हें जाल्ले कारणान त्या मायनिंग हें जाल्ले कारणान ते लोन्स पळय आसात तांचेर आमी तुमकां फाटले खेपेक सांगलां तशें आमी जवळ खूब लॉस जातात। जवळ 22 ते 26 कोटी आमी ताजेर लेवल ऑफ इंट्रस्टा खाली लॉस जातात। बाय 2017 आमचो प्रपोजल आसा, आमी ताजेर परत आतां इमिडिएटली डिस्कस करपाचे आसात। युनियन लिडर्स मागीर असोसिएशन लिडर तांकांय बरोबर घेवन आनी ती रिकवरी आमी कशी करतले। आमचें अप टू 31 मार्च जें टार्गेट आसा तें 50 कोटी रिकवर करपाचें टार्गेट आसा। Total NPA amount is 118 crores. त्याच्यातले जवळजवळ 50 कोटी तुम्ही मार्च पर्यंत वसुली डिसिजन घेतला। कित्याक ताका हें आसा कॅटेगरी आसा। बँकेची बायफर्फिकेशन प्रक्रिया सुरू जाल्या। गोंय सरकारान बँकेक 15 कोटी शेअर कॅपिटल म्हणून दिला। मुळान बँकेन खंय 35 कोटी मागलेले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी विजय शिरीष कुंकळेकार। सरकारान बांदिल्ले कितलेशेच नवे बस स्टँड वापरिनासतना ओसाड पडल्यात, जाल्यार सांगेकार बस स्टँड सोदतात। आसा त्या बस स्टँडार थर्ड पार्किंग ना, बसीक खंय वता तें दाखोवंक बोर्डूय ना। बस स्टँडार वता थंय लोकांचे पसरे। आसा तो बस स्टँड सांगेकाराक पावना। सरकारान बेगीन एक नवो बस स्टँड बांदचो म्हूण सांगेकार मागतात। आज सांगे बस स्टँड आमगेलो पार्किंगान खूब प्रॉब्लेम जाल्ले आसा, कारण आमचे कडेन मास्टर प्लॅन केल्ले ना आनी मास्टर प्लॅन करतना आमची रिजोल्युशन बी घेतिल्लें आमी, कारण हांगा जो बस स्टँड आसा की सगळी दुकानांनी कवर केल्लो आसा। लोकांक पार्किंग करतले जाल्यार जागा ना। आमचो एक वयर म्युनिसिपालिटी लुगार आसा थंय आमी एक्चुअली रिजोल्युशन आसा की थंय पार्किंग करपाची आनी जी बस 10 मिनटां पयलीं सुटपा जाय ती थंयच्यान हांगा सुटपाची आनी मागीर बस स्टँडार येवपाची। म्हणजे तो एक प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता की बसीस आमी थंय डायवर्ट केले जाय जाल्यार हांगा बस स्टँड ओपन जातलो। आनी आमगेलो मास्टर प्लॅन ना, पूण हाजे पयलीं 4 वर्सां पयलीं पार्किंग करपा खातीर आमी नोटीस बोर्ड मारिल्ले, पूण आमी तेन्ना मिस्टेक जाली की तेन्ना दुकानदारा विश्वासान घेवंक ना। दुकानदारा विश्वास दुकानाची फुडले आमी बसी दवरपा म्हण गेलो, पूण तो प्रोजेक्ट आमचो फेल जालो, कारण ते रॉंग हें गेलें। आनी सगळे पॅसेंजरांकूय त्रास जातात, तशेंच स्थानीक लोकांक बाजारपेठ लागीं आशिल्ले कडल्यान तांकांय त्रास जातात। आनी हो एक मोठो अशी करून एक मोठी परिस्थिती म्हळ्यार पार्किंगाचोय त्रास जातात आनी अशें करून सगळ्या सरकारांक त्रासाची हें जाता। आनी ही सरकारा कडेन म्हजी विनंती आसा की जाता तितले बेगीन हाजेर म्युनिसिपालिटी कडल्यान तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतलां आसतलेंच, पूण तशेंच सरकारान आपले फंड घालून हांगा एक सांगकारांक बरो बस स्टँड दिवचो। म्हाका हांगा तरी अशें दिसता की हांगा जे बस स्टँड जो आहा सांगेचो तो खूब ल्हान जाल्ले कारणान हांगा ज्यो गाडयो जावं बसी जो 4 व्हिलर म्हणा जावं 2 व्हिलर तांकां पार्किंगची वेवस्था जी आहा ती बरी करून जायना। ती बरी करून जातलो जायत जाल्यार एक सिस्टमॅटीक आनी बरो सुमार एक बस स्टँड जावचो। दुसरें म्हणल्यार हांगच्या खुबशे लोकांक सांग्याचो बस स्टँड हो गरजेचो आहा, कित्याक हांगा येयल्ले कारणान जे बस स्टँडाचेर जे पब्लिसिटीचे बोर्ड जे आहात जेणे करून खंय भाटी वचपाचो नित्रावळी गांवां वयतलो जाल्यार हांगा पब्लिसिटी ना। सरकाराच्या फाटीक लागून नव्या बस स्टँडाचे मनार घेता म्हणून सांगेचो नगराध्यक्ष सांगता। बस स्टँड आमकां सांग्यार रातच्यो जायत्यो बसी उत्तात, तशेंच आमचे ह्या वाठारांत
जी शॉप आसाय ती चलता जाल्यार बीन आमकां हिंगा बस स्टॉप जाय, पूण बस स्टॉप करपा लागून आमी दुसरी कडेन एक प्रोसिजर लास्ट कावन्सिलासून घेयिल्लो. थिंग सपोज आमकां बस स्टॉप जालो जाल्यार एकदम बरें जालें आनी आमची लोकां थिंगसान बस येवपाच्यो आनी मार्केटूय आमकां सांबाळपाक जाय, ती बसींक थांबपाच्यो आनी मागीर मुखार वचपाच्यो. हिंगा चड बस उरल्या कारणान आमकां मातशें बस स्टँडार त्रास जाता. मंडप आहा आमगेलो, त्या मंडपाक थोडो लुगार हिंग गेला आनी ते वयर रावन समज बसी येयल्ल्यो. तशेंच आमच्या सांग्याचें बरें जाता. तशेंच आमच्या सांग्यार फेस्त आसता तेन्ना त्यावूय टायमार आमकां त्रास जाता. तेन्ना आमचो बस स्टँड हिंगा उरचो आनी बस थांबताय त्यो वयर आमकां खंय लुगार मेळटा तेन्ना आमी हो प्रोसिजर करतले आनी बेगीनूच हो बस स्टँड बांदपाक ट्राय करतले. ह्या बस स्टँडा वयल्यान भाटी, नेत्रावळी आनी शेजारच्या गांवांनी बसी वतात. सध्याची परिस्थिती पळयल्यार बस स्टँड जाता तेन्ना खबरी. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. घेऊया एक ब्रेक.